नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। डिसेंबर मेरेन प्रादेशिक आराखडो तडीक लागतलो म्हणपाची स्वता टीसीपी मंत्र्याकूच ना खात्री। पर्रीकारान बजेटात दिल्ल्या डेडलायनीचेर विजान घालो बॉम्ब। प्रदूषणाचो BS3 भारत स्टँडर्ड आशिल्ल्या गाडयांच्या भारतात उत्पादन विक्री 1 एप्रिल सावन बंद। सुप्रीम कोर्टान कंपन्यांक केले स्पष्ट। कवी माधव बोरकारान गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्षपद सोडले। सरकार अकादमीक पैसे दिना, मंत्र्याचे हुमरे झरोनूय प्रतिसाद ना। बोरकाराक मारली तिडक। दोन 2015तले वास्को दोट्टी खुनाच्या केशीत मडगावचे जिल्लो सत्र न्यायालय आरोपी प्रतिमा नायकाक फरमायली जन्मठेपीची शिक्षा। प्रतिमान माय आणि जावेचो केल्लो खून। आणि देशभर माल आणि सेवा कर जीएसटी लागू करपा खातीर जीएसटीचेर 5 विधेयकां संसदे मुखार। अर्थमंत्री म्हणटा 1 जुलै सावन जीएसटी लागतलो चालीक। डिसेंबर मेरेन प्रादेशिक आराखडो तडीक लागतलो म्हणपाची स्वता टीसीपी मंत्री विजयाकूच खात्री ना। फाटले 3 मुख्यमंत्री जे करपाक शकले ना ती गजाल आपल्याक 7 म्हयन्या भितर शक्य जातली हीच आपल्याक तरी खात्री ना म्हणून विजयूच मिडियाकडेन उलयतना बॉम्ब घालो। मुख्यमंत्री पर्रीकार मात सरकार डिसेंबर मेरेन तडीक लायतलो म्हणून बजेटात उतर दिवन मेकळो जाला। 24 मार्चाक मुख्यमंत्री पर्रीकारान बजेट मांडले। 31 डिसेंबर 2017 मेरेन प्रादेशिक आराखडो पुराय करपाचे एक मोठे आश्वासन बजेटात आसा। मात बजेटाक 5-6 दीस जाता थंय आसा। ह्या आश्वासनाचे आपल्याक तरी खरेपण दिसना म्हणून स्वता टीसीपी मंत्री विजयानूच बॉम्ब घालो। खात्याची परिस्थिती आणि कारभार पळयल्यार इतले बेगीन प्लान तडीक लागतलो अशें आपल्याक तरी दिसना म्हणून विजय टीसीपीच्या बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। 19 एप्रिलाक खंय साधारण डेडलायनीचो अदमास येवंक शकतलो। I do not want to commit to any plan at the moment. I don't even want to commit to what the Chief Minister has said. Whether we are in a position to have this regional plan by 31st December. I am not convinced that this department is in a position to have the regional plan ready by the 31st of December 2017. I am not convinced. Before me, my friend, 3 Chief Ministers have come and gone, promising things which were never achieved. I have not come here to do false promises. 3 chief ministers have come and gone promising a regional plan, and it doesn't happen. So I want to make something happen. To make it happen, there are several things which we need to tighten the screws and nuts and bolts. We'll do that, and we'll come to you on the 19th of April this month. टीसीपीचो कारभार सुधारपाक जाय। लोकांक ऑफिसांनी फावटी पडच्यो ना अशी व्यवस्था जाय। निसर्ग आणि आर्किटेक्चर हेरिटेज सांबाळपाच्या दृष्टीन खंय टीसीपीचे काम जातले। Our entire focus is that this single family dwelling, which is a house that a common man builds, everything has to be made very, very easy for it. It should be made further easier than the Public Service Guarantee Act. There are innovative and revolutionary ideas like DCR, Auto DCR, which is like, you get online permissions and online submission of application of projects. What we are focusing is that there should be punctuality within the department in various PDAs. We feel that there are several cases where people have to repetitively come there to get their applications processed. This should not happen. So priority will be given to the common man. एक कडेन खंय तरी आहा की I have blamed previous governments for failure to notify the regional plan. See, I am blaming my department. I am blaming my department because I feel the department should be first strong. आज जे आम्ही तांचे भितर पळयला ते डिपार्टमेंट तितलो व्हडलो स्ट्रॉंग ना। सेकंड आनी एक इशू आसा तो पोस्ट ऑक्युपन्सी ऑडिट। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। BS3 प्रदूषण स्टँडर्ड गाडयो आता 1 एप्रिल सावन भारतात तयार करूंक वा विकूंक मेळच्यो ना।
सुप्रीम कोर्टान गाडयांच्या कंपन्यांक स्पष्ट केला आता कमी कार्बन प्रदूषण करपी BS4 स्टँडर्डाच्यो गाडयो विकच्यो पडटल्यो. पेट्रोलियम कंपन्यांकूय BS4 इंधन पुरवण सक्तीची केल्या. देशभरात सध्या 96,000 मालवाहू, 48,000 थ्री व्हीलर, 16,000 मोटारी आणि 6,71,000 नव्यो BS3 स्टँडर्ड टू व्हीलर विकपाक आसात. I think today we are going back with greater energy, greater sense of courage, knowing that that message of public health is secure, that the court has stood behind all our concerns to say public health is paramount, and that is what we will back. That the common man will get better vehicles as of 1st of April. Motor vehicle rules say that you can manufacture BS3 vehicles till 31st March 2017. However, the court has read down the rule to mean that no BS3 vehicle can be sold or registered after 31st March 2017. Inventory was not so huge because the manufacturers were anyway preparing for the BS4 vehicles, but nevertheless there was some inventory which can't of course also be written off. It is worth several thousand crores, and the industry is now slightly upset on the regulatory regime and how they can do business in the country with if a goalpost is changed at the 11th hour. Supreme Court has given a judgment which was a real shocker to the automobile industry. We are caught unaware. We don't know what is to be done. Now we totally depend on the government and the manufacturers to bring us out from this mess. There are some issues with the transport department. We have sold some vehicles for a tourist taxi, and these vehicles are awaiting for the permits. We request the government to release the permits within next 41 day so that all these vehicles can be registered on time before 31st of March. कोंकणी अकादमी पैशांक पातीशेर 2 वर्सांत सरकारा कडल्यान कोंकणी अकादमीक सारके पैसे येवनात आनी कामाय जाल्ली नात. ताची नैतीक जबाबदारी घेवन माधव बोरकारान बुधवारा गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्षपद सोडले. बजेटात 2 कोटी सँक्शन जाल्ले, तातले 1 कोटी मेळूनात. कोंकणी अकादमी स्वायत्त संस्था म्हणटा ती नांवांक प्रत्येक गजालीक खंय एप्रुवल घेवचें पडटा. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळांतलो आमचो जो अनुभव जो आसा त्या अनुभवांतल्यान आमकां दिसलें की काम करप हांगा शक्य ना. जे पयशे ज्या तरेन आमकां मेळूंक जाय आशिल्ले त्या तरेन आमकां पयशे मेळना. जें बजेट आमकां सँक्शन जाल्लें आसा जर 2 कोट बजेट तर आमकां 1 कोट रुपया सुद्दां आमकां मेळूंक ना. गोवा कोंकणी अकॅडमी ही स्वायत्त संस्था, ऑटोनॉमस बॉडी. तोय आमकां अनुभव ह्या काळांत आयलो ना. ज्या प्रत्येक गजालीक चे खातीर अप्रुवल घेवंक जाय. तशें जालें जाल्यार मागीर ऑटोनॉमी ह्या शब्दाचो अर्थ कितें उरलो. अशा परिस्थितींत अकादमीचें काम फुडें वचप हें कठीण जालां. अशा परिस्थितींत रावप ह्या पदाचेर हें आमकां मॉरली नैतीक नदरेन हें योग्य दिसना. म्हणजे नवें सरकार आयलां तेन्ना नव्या सरकाराक जर जें कितें दिसता तें तांणी ठरोवचें. हाज्या पयलीं आमी फंडा खातीर गेल्ले, चीफ मिनिस्टराच्याच ऑफिसांत आमी गेल्ले तेन्ना आमकां जी वागणूक मेळ्ळी ती त्या संबंदान म्हाका उलोवंक बरें दिसना. एक अकादेमीचो अध्यक्ष हे नात्यान एक कोणाक कर्टसी ना की तूं बस म्हणून हें सुद्दां सांगपाची कोणाक कर्टसी ना. कांय फावट प्रयत्न केले की फंड बाबा आमकां रोखडो मेळचो, हें आसा तें आसा तेन्ना पूण तशें कांय जाल्लें तसो अनुभव आमकां येवंक ना. की जेन्ना आमी राजभाशा म्हणटात तेन्ना ह्या भाशेच्या उदरगती खातीर जें कितें जाय तें भाशेक मेळूंक जाय. घेऊया एक ब्रेक.